कळवणी करता. जो आमचो भाव प्रेमानंद नाईक सांकवाडेचो तो एक सरपंच, आतां तो सिनियर सिटीजन, तो उपासाक बसलेलो आसा. आनी तो जो उपास करता तो आपणा पासत न्हू, पूण किरीत भाशेन हे आमचे फुडले पिळगे पासत हे आमचे दोंगर दोंगुल्ल्यो आसात त्यो सांबाळून दवरूंक. हो जो आतां डिवेलपमेंटाच्या नांवान हे दोंगर कातरूंक लागलेले आसात, हे आतां जरी तर थिंगा सांकवाळे बंद जायना हे मुखारूय येतले. आमचे दोंगर काबार करून उडयल्ले आसात, थोडे उरले तेय काबार जावपाचे आसा. आमी घडये व्हडले उपाय घेवन थंयसर घडये ताचे बरोबर उपासाक बसूंक जावचें ना, पूण तुमच्या भुरग्यांक घेवन वसात थंयसर, दाखयात की हो एक जाणटो मनीस तुमच्या फुडारा पासत हो उपास करता. ग्लोबल लेवलाचेर बाब साहेबान चिंता व्यक्त केल्या वेदर ह्युमॅनिटी हॅज लॉस्ट वॉट इज कंपॅशन. आनी लोकल लेवल हेरल्डान विचारलें वेदर पॉलिटिशियन्स इन गोवा हॅज लॉस्ट द मिनींग ऑफ कंपॅशन काय म्हणून. आनी टू नो दीस आय थिंक देर इज नो बेटर एग्जाम्पल देन Pramod Sawant, who has lost and got immunity to the word compassion. This man has totally lost the meaning of compassion. Bapai Parabo Bapai or senior citizen Bab Premanand Naik book Hartalachi Gala, and he does not even find fit even to come and visit his own citizen of Goa. प्रेमानंद नाईक हांग स्ट्रायकार गेल्यार आयज कितले दीस जाले. सांकवाळेचो तो आदलो सरपंच, ताणें जायते सॅक्रिफीस केले. सगळे धर्माचे मनीस एक्टिविस्टाच्या आदाराक गेले. ताचे मागणे आयकूंक CM आनी सगळे मंत्री मिस्ता मेले. एकामेकाचेर हातां घालता, म्युजिकल चेर खेळटा दिसता. कोण म्हणटा हांवें खावंक ना, ताणें खायला एकामेकाक तासता. भुतानी सांगता पयशे मागता, हे जबाब दिना ओगी बसता. पयशे खायल्या देखून जबाब दिवंक जायना, तांची जीब बेकार जाल्या मिसता. पयशे खायल्या देखून जबाब दिवंक जायना, तांची जीब बेकार जाल्या मिसता. डॉक्टर जागसिकेराचें चिंतल्यार आमचें काळीज लागता दुखपाक. दोतोर जागसिकेरान कितले त्रास काडले हे गोंय आमचें राखपाक. ताणें गोंय राखलेलें गोंयकारांच्या भुरग्यांक बरें सूख चाखपाक. ताणें गोंयां राखोंक ना चोरांदो तुमकां दिल्लीकारांक विकपाक. एक सेक्रेटरी हो ग्रामसेवक जावन आसा पुरजेचो चाकर. रामान विचारलेलें म्हणून ताचेर बुजा मारता हो दुकर. पुलीस मंत्री सापोट दिता म्हूण असल्यांक मेवता ओदीक पावर. पुर्तुगेजां भाशेन जेलीर मार घालून हांचो काडूंक जावो दूर. पुर्तुगेजां भाशेन जेलीर मार घालून हांचो काडूंक जावो दूर. भुतानी डायवर्ट करूंक DNAचो इश्यू हाडलो रे चोरांनी. गोंयचे साहेबाक लागून ओजारांनी लोकांन बोबाव केलो शारांनी. आतां हांगा स्ट्रायक डायवर्ट करूंक बोबाव तालिगांव केलो दोरोमकारांनी.
भूतानी जाऊक दिवचे ना आमी रोगोत आसो सोरशिरांनी भूतानी आतां बंद जायना तर गोंया कोबार मोतीन दवरात गोंयकारांनी प्रेमानंद नायक सिनियर सिटीजन पूण CM एकूय काडिना जाप भूतानी बंद करिना जाल्यार देव गोशीचो ना तुजें पाप एकलो नाकान वाद्यो घालून मरून गेलो बोतोस्ताचें माप CM भूतानी प्रोजेक्ट बंद करिना तो तुकाय आसतलो आमचो शिराप CM भूतानी प्रोजेक्ट बंद करिना तो तुकाय आसतलो आमचो शिराप प्रेमानंद पायचे सुवातेर पाय CM एक्शन घेवन फुडें सरचो ताका कितें जायत तर गोंया उजो पेट्टलो मोतीन दोचो ताची मागणी आयकोन भूतानी प्रोजेक्ट CM तुवें बंद करचो तुका जाय जाल्यार भूतानी प्रोजेक्ट CM तुवें तुज्या फाटान वचो तुका जाय जाल्यार भूतानी प्रोजेक्ट CM तुवें तुज्या फाटान वचो. I will join him today for protest. So I came here from morning 10 till night 10. Whole day today it is in support in joining Premanand's hunger strike today. So मागता लोकांकडे लायक माइंडेड आयज प्रतिमा बसला ताका घटसाण दिवपाक फाल्यां साकून कोण कोण एक एक दीस एकलो बसल्यार जाता. My name is Marika Fernandez. I'm the head girl of St. Teresa's High School, Vasco, and I'm here today to support Premanand uncle and madam. फाल्यां कितें जालें जाल्यार ते खुश गेले म्हणटालो कांटो गेलो पण लॉस कोणाक जातलो आमकां जातलो न्ही सांकवाळकारांक जातलो गोंयकारांक जातलो न्ही. हांव तुका एक हात जोडून रिक्वेस्ट करपाक लायला तुमचे असले वडील आमकां जाय एक रिक्वेस्ट करता आमकांच न्ही तुमच्या फॅमिलीक लागून मातशें फाटीं बराबरी आमी लढाई करया न्ही. I've come here to express solidarity with Premanand Naik, the former Sarpanch of SANCOALE, because the Panchayat generally they are being excited. You're getting angry, you're getting violent. It's like saying a teacher who can't handle students is a Panchayat secretary who can't handle citizens. And if such is the situation, these people should better sit at home and not be performing public functions. हांव म्हाजें सांगपाचें इतलेंच पते पडटे तें तुमी रिवोक करात विदीन 5 मिनटां भितर हांव फाटीं सरता पूण तें पयलीं रिवोक करात ना जाल्यार टील डेथ बासून हांव हांगा मर बासून हें उतर मागीर